सकडांकाय नमस्कारू हुनु हुनूची तिक्सो मिड्सो सन्न पड़कोण नक जला संगे तेवे मिट्टागल सल्लाचो भारी एक रुची रुची सन्न पड़ो रुची तंतु भितर वो मिट्टागल सन्न पड़स पड़ायची भारी टेस्टी तो वो कश करच म्हूण पळया अक्का सुरय तांदूळ पळायचे हांवें सुरवेक तिंबत घाला आनी सालय तशीची मिट्टा घालेल साल काल रात्री तिंबयला हांवें सुरय तांदूळ एक 2 घंटे भर तिंबोवच्यो ते रात्री साल कसले तिंबत घालचे म्हळ्यार ताका एक्स्ट्रा मीठ आसल्यार ते वच्चाक प्लस ते मिट्टा घालेल एक स्मेल आसता तेवय आमी रात्री तिंबत घालून लायकोन धुवन काडल्यार तेवय वता तशें तेवय हांव रात्री तिंबत घाला आतां वांटूच्या रेडी केला हांगा आतां पळय तिंबत घालेलो सुरय तांदूळ हांगा हांव 1 कप बरी मिट्टा घालेल साल घाला आनी ताका एक अर्द कप सोयीची चड जाल्यार कांय जायना लायक जाता सॉफ्ट जाता सन्ना पळो 4-5 तीख मिरसांग चिंचांब आनी कलराक एक 7-8 बेडगी मिरसांग मीठ मात पळोवन घाल का साल आमी सन्ना पळ करचे वेळार जो उदकां घालवे म्हण जाल्यार मीठ घाल न्ही जाल्यार जाता वांटून जाता पळया तेन्ना साल तांदूळ मीठ मिरसांग सोय पुरा वटू घालचे आनी वांटूचे तांचो पूर साला कुडक व्हरले वय म्हण जाल्यार भारी लायक जाता पळय अशी पीठ करून घेतलें जाय जाल्यार तितलें उदक घालून पातळ करून घेतलें मागीर सालाचो सन्ना पळय पीठ दाट जाता धबधबी जाता तें कळ्ळें लायक जाता चिके कुरकुरी जाता मस्त पातळ केल्यार सॉफ्ट जाता पण चिक्के सुकी दवरून पीठ काडल्यार कुरकुरी जाता तो पोळो साल घाला देखून मोवाळय जाता आतां 2 नमुनेर कार्य येता हांव हांगा आतां होड घाला पोळो चिक पातळशें करून होड घाला हाका समज नारलेल तेल म्हापशे मुखार नारलेल तेल घालून चरचरी भाजून काडका भारी परंबळी जाता पळय सन्न साला कुडको दिसता ते तोंडान खातन पळयाची भारी रुची जाता आमगेल्या मालगड्यान पळयाची कसं करून दवरला पणसा सिजना वेळार हरवो पणस भरपूर मेळटना साल मिट्टा घालून दवरचे ताजे वेरायटीज करचे रांदयकाय कसले ना जाल्यार टायमार ताजे नमुने करचे साला उपकरी सालंब्या कोद्देल आनी हो साला सन्ना पोळो हो पळय हांव सन्न घालता अशी करूं येता तेवय तशी चरचरी भाजून काडचे सन्न जाय जाल्यार सन्न घाल येता वडोड जाय जाल्यार वडोड घाल येता अशी करून सन्ना पोळ करून काडच्यो भारी टेस्टी जाता तुमी पुरो जन करून पळयाची सन्ना सालाची मात्र न्ही अशी किर्लाच्योय करूं जाता हाका तेल मात्र नारलेलं पडका सन्ना पोळांनी करतना आनी लायक कोणची किसान करून उज्जो चरचरी भाजून घेवका ते कळपा ते हांवें आमी गेलो सान घालून सन्ना पळो एक सायड शिजलो आतां पुरो उंगती घालून घेता आनी वापास समची 2 चमचे तेल घालून चरचरी भाजून काडता हाका सायडा पेज्जेकंतूय भारी लायक जाता सन्ना पळो नातल्यार एक दाळीतोय केलो म्हण जाल्यार दाळीतोय आनी सन्ना पळ्या कॉम्बिनेशन भारी लायक जाता पण हांगा सन्ना पळ चरचरी भाजील रेडी जाला तुमकां पुरो जनाक विडियो इश्ट जालवय म्हण लागता इश्ट जालवय म्हण जाल्यार लाइक करायची शेयर करायची आणि कमेंट करायची आणि मेघल शेड्रसा कुकिंग चॅनल पूरा जन सब्सक्राइब करायची सकडांकय धन्यवाद।